रोमकारांक पत्र ओवेसोर 7 वळी 1 ते 25. लग्नाची सोर. भावा भयणीनो, सोमुर्तीची तुमकां वळख आसा म्हणटोच हांव सांगूंक वेतां तें तुमकां समजतलें. मनशां जिवी आसोसोरूच सोमुर्तीक तांचेर अधिकार आसा म्हूण नकळो तुमी. लग्न जाल्ले एके बायलेची गोत पळयात. तिचो घोव जिवो आसोसोर सोमुर्ती पोरमाणे ती ताका बांदलोली उरता. पूण घोव मरत जाल्यार घोव बायलेच्या कायद्या मेकळी जाली. म्हणटोच घोव जिवो आसतना दुसऱ्या दादल्या लागीं जर ती गेली तिका लोक पोरदुवारीन म्हणटलो. पूण तिचो घोव मेलो जाल्यार ती घोव बायलेच्या कायद्या मेकळी जाली आनी दुसऱ्या दादल्या लागीं जर ती लग्न जाली ती पोरदुवारीन जायना. तशेंच म्हज्या भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे कुडी उदेशी तुमी सोमुर्ती सोरी मेल्लीं जाल्यांत देखून आतां तुमी दुसऱ्यांची जाल्यांत. म्हणजे मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाला ताची तुमी जाल्यांत. अशें आमचें जिवीत देवाचे सेवेंत फळावरीत जावंक पावता. आमी आमच्या मनशा सैमा पोरमाणे जियेतल्यो तेन्ना सोमुर्तीन जागयलेल्यो पातकी वंदावण्यो आमच्या कुडीच्या सांद्यांनी वावुरताल्यो. अशें आमचें जिवीत मरणाचे सेवेक उपकारतालें. आमकां बांदून दवरताली ते सोमुर्तीक आतां आमी मेल्ल्या. म्हणटोच सोमुर्तींतली आमी सुटल्या. आमची आतांची चाकरी बरयलेल्या नेमांचे आदले मांडावळी पोरमाणे न्हय. आमी आतां करता ती चाकरी पवित्र आत्म्याचे नवे मांडावळी पोरमाणे. सोमुर्त आनी पातोक. तर कितें म्हणचें आतां? सोमुर्तूच पातोक अशें म्हणचें? ना की ना. जी म्हाका पातकाची वळख मेळ्ळ्या ती सोमुर्ती उदेशींच मेळ्ळ्या. कित्याक आशा धरूनय. अशें जर सोमुर्तीन म्हणूंक नासलें तर आशा कितें तें म्हाका गमचें नासलें. आज्ञाची संदी धरून पातकान सगळे तरेच्यो आशा म्हजे भितर उपजयल्यो. कित्याक सोमुर्त ना जाल्यार पातकाक जिवूच ना. आदीं सोमुर्त नासली तेन्ना हांव जिवो आसलो. आज्ञा आयली तेन्ना पातकाक जीव आयलो आनी हांव मेलो. जीव दिवचे खातीर दिल्ले आज्ञानूच म्हाका जाल्यार मरणाक पावयलो. तर आज्ञे वरवीं संदी धरून पातकान म्हाका फटयलो आनी आज्ञे वरवीं म्हजो जीव काडलो. सोमुर्त पवित्र म्हूण दुबावना आनी आज्ञाय पवित्र, न्यायी आनी बरी. म्हणटोच जें कितें बरें आसलें तेंच म्हाका मरणाचें कारण जालें? ना की ना. जाला तें पातकान केलां. बरे वस्तूचो म्हणजे आज्ञेचो उपेग करून पातकान म्हाका मरण हाडलें. आनी हे पोरी आज्ञे उदेशी पातकान सगळ्या मापा भायली आपली भयंकर पातकी पदवी चलोयली. मनशा भितर झूज. सोमुर्त आध्यात्मीक म्हूण आमी जाणू. पूण हांव जाल्यार पातकान आपलो गुलाम करूंक विकतो घेतलेलो मासा रोगताचो मनीस. हांव करता तें म्हाका समजना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना. पूण जें वायट म्हाका बिलकूल नाका तेंच हांव करतां.
म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटोच समूर्त बरी म्हूण हांव मानताशें जालें. तशें जाल्यार हें कोण करता? खरेंच म्हळ्यार हांव न्हय, पूण म्हज्या काळजांत रिगून रावलां तें पातक. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या मनशा सैमांत ठिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. कित्याक बऱ्याची आशा धरूंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें करूंक हांव शकना. म्हणटोच जें बरें करूंक हांव आशेतां तें हांव करिना, पूण जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां जाल्यार म्हज्या काळजांत रिगून रावलां तें पातक की तें करता, हांव न्हय. देखून हो नेम म्हज्या जिवितांत चलता म्हूण हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट तेंच हांव विंचून काडटां. देवाचे समूर्ती पासत म्हजें मन आनंदान भरोन येता, पूण म्हज्या मनशा सैमांत एक वेगळोच नेम हांव पळयतां. म्हज्या गिन्यानान हांव मानून घेतां ते समूर्तीचेर तो झूज करता आनी म्हज्या मनशा सैमांत आसा त्या पातकाच्या नेमाचो म्हाका कैदी करता. कितलो निर्भागी मनीस हांव! म्हाका मरणाचे वाटेन ओडून व्हरता त्या मनशा सैमांतलो कोण म्हाका निवारूंक शकत? एकलोच देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताका वाखाणणी म्हणटोच ही म्हजी गोत. गिन्यान आसलेलो मनीस कसो देवाचे समूर्तीचो चाकर जावंक हांव कबूल, पूण हांव पातकी मनशा सैमाचो देखून पातकाच्या नेमाचो हांव गुलाम.